पंचायत वेंचणुक्यो 45 दिसां भितर घेयात असो उच्च न्यायालयान दिल्लो निर्णय कांयसो चुकीचो आसा अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी म्हटलें. पूण सरकारा मुखार उच्च न्यायालयाचो निर्णय मानून घेवप हे भाग आसा, मात हाचो परिणाम वेंचणुकेचेर जावं येता. ह्या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयान वचप काय ना हें सरकार थारयतलें अशें तांणी सांगलां. कोर्टाची ऑर्डर एकदां जाली की ती सरकाराक इम्प्लिमेंट करपाची आसता, ताका आनी उपाय नासता दुसरो. पण म्हाका दिसता की कोर्टाचें खंय तरी चुकलां हांगासर. एक म्हणजे प्रॅक्टिकल जें लायफ आसा पळय ताजेर सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन सुद्दां आशिल्लें पयलीं. सुप्रीम कोर्टान महाराष्ट्र स्टेटाक डायरेक्शन दिल्लें, मागीर मध्य प्रदेश स्टेटाक डायरेक्शन आशिल्लें की इलेक्शन घे म्हणून. पण जेन्ना तांकां दाखोवन दिलें त्या सरकारान आनी इलेक्शन कमिशन तांचें की इलेक्शनां ह्या मॉन्सुनान घेवं शकना म्हणून, डिफिकल्टी आसा म्हणून सुप्रीम कोर्टान मान्य केलें आनी तांकां सांगलें तुमी पळयात म्हणून मॉन्सुनान कशी परिस्थिती आसा ती. पण आमच्या कोर्टान हें म्हणणें मानूंक ना आनी कोर्टान सांगलें की इलेक्शन घेयाच म्हणून. सो हाजो अर्थ असो की आमचो कोर्टाक दिसता की पावसान सगळी प्रॉब्लेम आसा काय ना आसूं, पण तुमी इलेक्शनाक घेवपाकूच जाय असो कोर्टाचो ठाम निर्णय आसा. आनी तो निर्णय आमकां सद्याच्या परिस्थितीन तरी मानपाचो पडटलो. So after 45 days, the elections will be there. Elections will be there. That can be said only when the election notification comes into effect. But as on today, as per the High Court order, it has to be held within 45 days. The reservation is the prerogative of the Election Commission. So that question you can ask the Election Commission. It is no more with the government. Thank you. Thank you. Thank you.